रिवणा वाठारात 25 मीटर रस्तो रुंदीकरण आणि रस्त्याच्या वाईट परिस्थितीविषयी रिवणा ग्रामसभेत चर्चा झाली। रस्तो दुरुस्तीचे टेंडर पास जावन वर्स जावन गेले, मात अजून मेरेन रस्त्याचे काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी ग्रामसभेत प्रश्न उपस्थित केले। मजगतीं तार उपलब्ध नाशिल्ल्यान रस्त्याचे काम आडावन उरलां अशें उपसरपंचाचे म्हणणे। तशेंच ग्रामसभेत हेर महत्वाच्या विशयांचेरूय चर्चा जाली। पावसाच्या पयलीं रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आज ग्रामसभा रिगार्डिंग द रोड इश्यू, लायटीचे आनी उदकाचे मेन इश्यू आहलो। तशे भाशेन लास्ट ग्रामसभा हांवें ग्रामसभा इश्यू काडलेलो हो रस्त्याचो, कित्याक रस्ते सारके पाड पडले म्हणून कळ आमगे जामावली टू दिवण कळम केवण सारके रस्ते सारके फोडून पयलीं नळा उदका लागून पायपा लागून फोडलो आनी मागीर केबल घालपा अंडरग्रावंड रस्तो फोडलो। तो 6 ते 9 म्हयने तसोच उरलो। मागीर आतां तेणी तो पॅच वर्क केला, पण पॅच वर्क केले तेजे जायते इश्यू आहा, कित्याक पॅच वर्क केले ते गेले क्लियर जाता म्हणटा ते सुशेगाद आहा। पॅच वर्क केल्या तेजे वयल्यान गेले जाल्यार सायडीन लोकांची भेणां मोडों वयता। कोण प्रेग्नेंट आसलो बायल वच वाटेर डिलिव्हरी जातली। ते MLAन पंचायतीन हें पळोवपाचें, पंचायती सांगला, पंचायती आयज सांगलें, लास्ट टायम सांगलें लास्ट इयर मेच्या म्हयन्याक टेंडर पास जालो हॉट मिक्साचो 4.03 क्रोसांचो, पण रस्तो अजून जायना। वरस जाता, फुडल्या 2 दिसांनी मे लागतले, पण हो रस्तो ना। आतां हो क्वेश्चन परतून रेज केलो म्हणल्यार डेप्युटी सरपंच सांगता हे हॉट मिक्साचे इश्यू आहा, ते टेंडरींग जाला पण तेंचे भितर कितें रेटी लागून इश्यू जाता। आतां कितलें सोद तें आमकां खबर ना। भायले कडेन दुसरे कडेन हॉट मिक्स चालू आहा, थंयसर शिवोले कालामुटी सायडी, पूण हे सायडी रस्तो जायना आनी टेंडर पास जावन रस्तो जायना म्हळ्यार हे दुखाची खबर आहे रिवणकाराक। हांव इतलेंच मागता हो पावसाचे पयले हो रस्तो हॉट मिक्स जावंक खंयच्या पिडावर डिपार्टमेंटान घालपाचें, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ते सगळे डिपार्टमेंट घालिल्ले आसा। तेच प्रमाणे प्रपोजल येता तेल्लें आशिल्लें तें बी बाजारांतलें आशिल्लें तें बी तें ओनर आमी ते जे प्रपोजल आमचे कडेन येयलेलें ते मनशाक आमी सांगून तें सॉल्व केलें, तेणी तें करता म्हणून सांगलां। सो आता पहिला की मेन रस्तो जाता तेका दोन्ही पर्यंत डांबर पडना म्हणून टॉपिक डिस्कस जाल्ली। सो कित्याक लागून डांबर पडना? डांबर टेंडर गेले पावट जालें तो 4 म्हयने पयलीं टेंडर जाल्लो, पण तो टेंडर कितें काम सुरवात करून रस्ते फोडलेले आशिल्ले, वराक लागून डांबर मेळना अशें म्हणून सांगलें। मागीर ते कॉन्ट्रॅक्टर बी स्ट्रायक चलता अशें म्हणून सांगलें तेंच्यांनी, तेंगे बजेट तेंचे बसना अशें म्हणून तेजे खातीर ते रावल्ले आसा। तरी आतां एक फुडल्या विकाच्यान करता अशें म्हणून सांगलां। तर खंय तरी पळयलां आमी जामावले टू केवणा हो रोड अजून तरी पेंडींग आसा, कळ्ळें? आनी ऑलरेडी एस्टिमेट सगळे जाल्ले आसा, कित्याक लागून अजून पर्यंत पेंडींग? जामावली टू केवणा हो आमी अंडरग्रावंड केबलिंग, म्हजो मतदारसंघ आसा सादारण ते 250 कोटी रुपया आमी अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर मोडले आसात। आनी जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग घालतात तो रस्त्याच्या बाजू भितर वता तेन्ना ते रस्ते अनस्टेबल जातात। पण परत एक फावटी आमी तात्पुरती डागडुजी केल्ली आसा आनी ह्या रस्त्याचे टेंडरय जाल्ले आसा। 2-3 टेंडर पेंडींग आसात। फक्त ते कॉन्ट्रॅक्टराचे जे युद्धाच्या वेळार आमचे जे इराण आनी अमेरिका हांचे युद्ध चल्लेले आसा तातूंत भितर जो तांचो टार आशिल्लो तो अकस्मात 3 पटींनी वाडला आसा, 2.5 पटींनी वाडला आसा, म्हणून ते सगळे स्ट्रायकाचेर गेल्ले आसा। ते काम करपाक सोदनात आनी सरकारान तांकां आश्वासीत केल्लें आसा की वाडीव जी दर आसा ती तांच्या टेंडरान भितर आमी दितले। आनी म्हाका दिसता की सोमाराच्यान हो रस्तो सुरू जातलो आनी 8 दिसां भितर आमकां जो उरलेलो भाग आसा तो जातलो। म्हजो हो सांगे मतदारसंघ आसा तो सादारण म्हाका दिसता 120 किलोमिटर्स MDR रोड आसा, म्हणजे हांगच्यान सुटल्यार आमी बेळगांवच्यानय पयस पावता इतको रस्त्याचें नेटवर्क आसा। सगळ्यांत व्हडलो मतदारसंघ आनी तातूंतले एक 7-8 किलोमिटर रस्तो हो मातसो हें आसा। बाकीच्या ह्या सगळ्या 100 किलोमिटराचेर तुमकां एकूय पोर्ट होल दिसचो ना।